नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हॉकीक प्रोत्साहन दिवपाक भाजपा सरकाराक आयला अपयश. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. मडगांवच्या एसडीपीडीए मार्केटात कुशिकच्या शेतांनी साचल्यात कोयराच्यो राशी. मडगांव पालिकेचे पुरायेन दुर्लक्ष. बस्तोडच्या रस्त्याची जावन रावल्यात चाळण. यो वच करप्यांक जातात त्रास. धोकादायक झाडां उडयात कातरून दिवचलच्या पिराची कोंड वाठारांतल्या लोकांची मागणी. जागो ताब्यांत आयल्या उपरांतूच बेतूल किल्ल्याचे करतले सोबितीकरण, सांगता पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय. आता खबरो विस्तारांत. भाजपा स्वताक देशप्रेमी पार्टी म्हणटा, पूण आमचो राष्ट्रीय खेळ हॉकी वयर काडपा खातीर ताणें कांयच करूंक ना अशें गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. डेम्पो तशेंच साळगांवकारान सुद्दां गोंयान हॉकी खातीर कांयच करूंक ना अशें विजयाचें म्हणणें. फातोडेच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक हॉकी किटाचें वांटप करतकीर विजय सरदेसाय उलयतालो. नेशनल स्पोर्ट प्रमोट करतले जाल्यार देशाच्या सरकाराचें कर्तव्य जातालें की हो स्पोर्ट प्रमोट करपाक. देशाचो सरकार करता पूण एक हॉकी प्लेयर जो आपली स्टेट लेवल कशें चलयता, एक रिजनल पार्टी तो नॅशनल हॉकी प्रमोट करता आनी ताचे खातीर 40 वर्सां इंडियेक लॉन्च करपाक जाय. सो 40 वर्सांचो ड्रॉप दुष्काळ तो नवीन पटनायकान हॉकी प्रमोट करून तो दुष्काळ केलो. आतां गोंयांत हॉकी कोण प्रमोट करता? चर्चीन टीम फुटबॉल करता. स्टेट स्पोर्ट करूंक जाय. साळगांवकर बंद करता वायट. पीपल सपोर्टेड साळगांवकर रक्तान साळगांवकर टिमूच बंद जाता. सो गोंय खंय वता? भुरगे बरे लोक दिता, डेपो हॉकी दिता. पूण जे आमचे आसा ते स्टेडियमान जर कंप्लीट एक 2 सेक्शन आसता तेचे सपोर्ट साळगांवकर करता. आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकारांच्या टिमी म्हणून बंद पडटा टिमी. हे सगळे इव्हेंट बरे करता. सरकार वयली करता, हांवें करता. पूण मागीर कोणी कडेन जायना. एक भाजप केलें बरें दिसलें, फोटो काडलो जाल्यार ते काडलो. हॉकी म्हणटा स्पोर्ट हांगा स्टेडियमाचेर ग्रावंड दवरलो. तर ग्रावंड दवरून टेनीस हाडलें. टेनीस कोण खेळटा? खंयचो मनीस टेनीस खेळटा? गरीब मनीस खेळटा काय कितें मनीस खेळटा? टेनीस इज नॉट अवेलेबल टू कॉमन मॅन. मडगांवच्या एसडीपीडीए नुस्त्या मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी कांय हॉटेलकार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात. कुशिल्ल्या ह्या कोयराच्या हळशिकावणे वास मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक येता. पालिकेचे कामगार दर दिसा डस्टबिनांत उडयल्लो कोयर व्हरता, पूण शेतांनी आशिल्लो कोयर तसोच आसता अशें एसडीपीडीए नुस्त्या मार्केटांतली एक नुस्तेकार सांगता. तशेंच शेतांनी उडयल्ल्यो कोयराच्यो राशी काडच्यो अशी मागणी तांणी केल्या. मुन्सिपालिटी वखता
म्हळ्यार कितें जाता ते सकाळ गाडी वयली न्ही लेट ते हॉटेल बी आहाय ते खंयच कसाय उडयताय म्हूण जाणतो आमगे इतली मार्केटां ना इतली मार्केटां गार्बेज ना फकत कटिंगां जाता कटींग नुस्त्याची मार्केटां म्हणटा आमी कांय कटोवन हाय नुस्तें आनी हॉटेल खंय आहाय न्ही ते हाडटाय आनी उडयताय आतां सकाळ गाडी गेली ते नंतर आनी उडयताय मागीर ती कोण व्हरतलो फाल्यां पडली तेन्ना म्हळ्यार ती मेस जाता सुणे येताय गोरू येताय सगळे येतोन उडयताय ते बशीत जाता वताय ते सकाळ फुडें येताय ते सकाळचे येताय ते राती ना कितें खबर न्हांवून बी त्या तेन्ना म्हापशेच्या बोस्तोडा वाठारांतलो रस्तो फोंडकुलांनी भरून रस्त्याची चाळण जावन पडल्या। पावसाक लागून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी उदक सांठोवन उरता आनी ताचो त्रास थंयच्यान येरादारी करप्यांक जाता। फोंडकुलांनी उदक सांठोवन उरिल्ल्या कारणान ताचो अदमास गाडयो चलोवप्यांक येना आनी तांकां अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून थळावो आमदार आनी पंचायतीन लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। एक पंचायत मेंबर नासलो 15 वर्सां जाली एक ही पळय ह्या वर्सा परिस्थिती पळयल्या पळय की हांव नको कित्याक ते हांवें कोणाक पॉयंट आवट करिना पूण ही परिस्थिती ह्या वर्सा चड जाल्ली आसा। हांव कन्सर्न MLA आनी तशीच ही पंचायत ज्युरिडिक्शन जेंचे पंचायती लागता तेंचे कडेन मागणी करता। आयज जवळ जवळ पावस चालू जाल्ल्या ही परिस्थिती आसा की आमचें बरें आसा कॉलेजी चलोन येता जाणटे बायलां जोडेन वयतली जाणटे दादले सिनियर सिटीजन जोडेन वयतले जे चलोन येतात कोण सायकलीन येतात कोण टू व्हिलरीन येतात। आतां आमी एक मातशे तंदुरुस्ती आहा आमकां एक गोश्टी जाता करता पूण हें जाता तितले बेगीन पंचायतीन तरी एटलिस्ट कांय रिलीफ बेगीन करचें जे मातसो पावस पडलो 2 मिनटांक जालें आख्खें तळें भरोन पळय जे उदीक कंप्लेट जाता पळय ते खंय तरी ताबडतोब तें डायवर्ट जावंक जाय। म्हाका हांव कोणाक बोटां दाखयना पूण हे उदकाची समस्या हांगा जाल्या ही म्हाका दिसता कोण तरी जबाबदार आसा। एक तर ही जबाबदारी ती गजाल कित्याक पयलीं अशें जायनासलें खंय तरी हांगा जी हें कितें जालां पळय मार्केट तेज्या खातीर हे उदकाची वाट बंद जाल्ली आसा नाजाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता अशें जर उरलें जाल्यार खंय तरी आमकां आमच्या सारकिल्ल्या समाजकार्य तुज्या सारकिल्ल्या खंय तरी म्हाका दिसता फक्त उरला तो म्हणटा तो एक हायकोर्टान गेले का कांय गोश्टी जाता। हांव मागणी घालता कन्सर्न MLA सरकारा कडेन यंत्रणा कडेन आनी तशेंच पंचायती कडेन की ताबडतोब एक रिलीफ मेळची कित्याक बरेच दिसना हे लोक अशे जे इनकन्विनियन्स जाता लोकांक पळय। फाटल्या सप्तकांत झाडांची पडझड जाल्ल्यान दिवचल शारांतल्या पिराची कोण वाठारांतले लोक भयभीत जाल्यात। पिराची कोण वाठारांत दाटी वाटी नाशिल्ल्या घरां कुशीक 10 परस चड झाडां धोकादायक आनी केन्नाय कोसळपाचे अवस्थेंत आसात। देखून लोक सध्या भयान दीस काडटात। नेटाचो पावस आनी वारे सुटले काय लोक घरा भायर धांव घेतात। धोकादायक झाडां कापून आमकां भयमुक्त करचे अशी लोकांची मागणी आसा। फाटले 4 दिवसांनी वावळ जाले ते फुडले व्हडले पावस आसा ल्हान भुरगे घेवन अशें आसा झाडां पडलेले आसा आमचे जरा गव्हर्मेंट आनी सरकारांनी आमकां मातशें लक्ष ठेवायचे झाड बहुत यो है अंदर गंभीर है घरा कडेन तशेंच झाडां आसा। तुमची मागणी कितें आसा? गव्हर्मेंटांनी सवलत करूंक जाय ते कापून जाय झाड तेका लागून आमी मागणी करता। झाड आडवे पडलेलो लायट गेलेले आमच्या घरात झाडां आसा आमकां रातचे न्हिदपाक बी भंय दिसता भुरग्यांक घेवन आमच्या घरान कांय दादलो ना आनी ते पडले जाल्यार सगळे घर गेले आमचे आमी बी गेले न्हू घर पडले जाल्यार आमी बी गेले न्हू ती मातशें आमकां मारून त्यांनी झाडां दिवपाची इतलेंच मागता आनी कांय ना। खूब वारो बिरो येयला आतां मेरेन कितलीं झाडां पडल्या गे हांगासर अंदू? हय आतां तो एक पडलो आनी हा ते तेजे खांदे पडले मोडून
आतां हे झाडांचे आमकां भंय आसा, फाटले आसा ते डेंजर आसा ते. व्हडले वारे बी हितून तुमी कितें करतात? भायर येता भुरग्यांक घेवन रातचे न्हिदले जाल्यार न्हिदले थंय, झाड पडले जाल्यार मेले, आनी जागे आसले जाल्यार भायर येता भुरग्यांक घेवन. सध्या बेतूल किल्लो सरकाराच्या ताब्यात ना आणि या किल्ल्याचो जागो सरकाराच्या ताब्यात घेवपाची तयारी चालू आसा. हो जागो सरकाराच्या ताब्यात घेतल्या उपरांत पुरातत्व खाते बेतूल किल्ल्याच्या उदरगतीच्या नदरेन पावल उबारतले आणि 6 म्हयन्या भितर किल्ल्याचे नूतनीकरण करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर त्या बेतूल फोर्टाचेर पयले फावटी आमी शिवाजी महाराजांचे राज्याभिषेक केलो आणि तातूंतल्यान तो उजवाडाक आयलो. हे फक्त 1-1.5 वर्सांकच जाल्ले आसा तो बेतूल फोर्ट आमीच उजवाडा हाडला. गेले नंतर आमकां कळ्ळें की बेतूल फोर्टाची जी जागा आसा ती सरकाराच्या ताब्यात ना, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या ताब्यात ना. आमी मुवमेंट केल्ली आसा ती आमच्या ताब्यात घेवपाची आणि ताब्यात एक फावटी आयले नंतर थंय कितें डेव्हलपमेंट आसा तो आमी करतलो. आयज थंय कितें आसा आमी पळयल्लें की आमकां 1-15 वर्सां पयलीं थंय गेले जर जायत जाल्यार कांय नाशिल्लें. आयज त्या फोर्टाक लागून शिवाजी महाराजाचें जें हें आशिल्लें ताजेर एक कुरिसूय आयिल्लो आसा. अशी एनक्रोचमेंट जातलो कारण ती आमच्या ताब्यात ना. जर ती ताब्यात आशिल्ली जाल्यार हे सगळें बेकायदेशीर गोश्टी घडनाशिल्ल्यो. म्हणून खंयच्याय धार्मीक बी घालता आसतना लोकांनी विचार करचो की नाका जाल्ले त्या जाग्यार जे पुरातन आसात ते सांबाळपाचें, ताजें पावित्र्य सांबाळपाचें ज्या जाग्यार करपाक जाय. आमी 6 म्हयन्या भितर करपाक पळयतात. दुसरी शिवजयंती किंवा बाकीचो उत्सव येवचे पयलीं हो गड ताब्यात घेवन ताका जें कितें प्रोटेक्शन जाता, ताका जें कन्जर्वेशन लागता, प्रोटेक्शन जाय आनी ताका रिनोवेशन जाय. फोर्ट म्हणटा तें आमी सिमेंटान फाल्यां सकाळचेर पडलो म्हणून करपाक शकना. ताका एक वेगळे तरेचें आर्किटेक्चर आसता आनी तें त्या वेळाच्या त्या कालीन हें आसा पळय ताका सिमेंट चलना, ताका मोर्टर घालचो पडटा, त्या तरेचे फातर हाडचे पडटा. ओके. मोरजेच्या खिंड गार्डनाची सामकी अवतिकाय जाल्या. पावसाक लागून सुणे ह्या गार्डनांत आलशिरो घेतात. गार्डनाच्या हेर कांय भागांनी लाकडां, जळू आनी कचरो जळीमळीक पातळ्ळा. ही सगळी हळशीक पळोवन थळावे आनी ल्हान भुरगीं ह्या गार्डनांत येत काय असो प्रश्न उप्रासता. पणजेन 4 काम्याकडेन येरादारी पुलिसांनी अचकीत तालाव घालपाची मोहीम राबयली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांक 4 चाकीन सीट बेल्टाचो वापर न करप्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव घालो. लोक येरादारीचे नेम पाळिनात, ताका लागून अपघातांचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. हाचेर आळो घालपा खातीर सध्या जायते कडेन येरादारी पुलीस तैनात आसा. ताका लागून येरादारीचे नेम पाळात आनी स्वताची जतनाय घेयात. झाडाचो आनी वाडदीस म्हणटकीर जायत्या जाणांक ती फकाणां आनी तितकीच मजेची गजाल वाडटली. मात दिवचले फाटल्या 6 वर्सांच्यान एका म्हळ्यार बदामाच्या झाडाचो वाडदीस मनयतात. मंगळारा सांजे व्हडा उमेदीन ह्या झाडाचो वाडदीस मनयलो. हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी केक कापून ह्या झाडाचो वाडदीस मनयलो.
ह्या सुवाळ्या निमतान विद्यार्थ्यांक शालेय साहित्य लेगीत वाटले। ह्या वेळार प्रश्नमाची सर्त घेतिल्ली। जरी अनोखो प्रोग्राम असलो जाल्यार आज झाडांची काळजी घेवप खूब गरज आसा। म्हाका दिसता फुडें अशे झाडांचे बड्डे करचे पडटले। जर तुमी अंदू पळयला आसतले इकोसिस्टम कितली इम्बॅलन्स जाल्या आसा ती। अंदू आमचो पावस आयला 25 जुनाक आनी जी मे आनी जुनाच्या पयल्या 2-3 दिवसांत जी गरमी जाल्या ती सोंसपाची ना। आज इतको इकोसिस्टम हे जाला इम्बॅलन्स। आमी गोव्यान तरी खूब बरे आसा। तुमी जर नॉर्थाक वचान पळयशीत दिल्ली उत्तराखंड इतलो पावस पडटा, इतले फ्लड जाल्ले आसात। हे सगळे कित्याक जालें आसा तर आमी झाडां लायनात, झाडां वाडयनात। म्हणून झाडांची काळजी घेवप खूब गरज आसा। हांव एक 4 दीस पयलीं म्हटलेलें झाडांची भुरग्यां भशेन काळजी घेवपाची। आतां आमी जर भुरग्यां भशेन काळजी घेतली जाल्यार भुरग्यांचे बड्डे सेलिब्रेट करता। सो झाडांचे बड्डे सेलिब्रेट करप हे बरी आसा। एक बरो रिती रिवाज आभास बाईन हाडलो, ताचे अभिनंदनाक ते खरेंच पात्र आसात। चिमला गाडी पार्किंगे वेल्यान जाल्ली वादावादी टॅक्सीकार जयेश चोडणकाराच्या आंगलट आयिल्ली। हो अपघात की घातपात हे कळपाक मार्ग नाशिल्लो, पूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाच्या अहवाला उपरांत हो घातपातूच आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। निमाणे कडेन पोरणे गोंय पुलिशेन ह्या प्रकरणात दुबावीत कृपेश वळवयकार आनी IRB पुलीस प्रितेश हळदणकारा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। दुबावीत प्रितेश हळदणकार 48 वरां परस चड पुलीस बंदखणींत राविल्ल्यान ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केला। ह्यान फुडें मैनापी घसघशार मुख्य दारार रान अधिकाऱ्यांची नदर आसतली अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें। मैनापी घसघशार आयतारा 2 तरणाट्यांनी आपलो जीव वगडायलो। आनीक अश्यो घडणुको घडच्यो न्ही हे खातीर सुभाष फळदेसायान कुडचडे पुलीस रान अधिकारी मामलेदार हांचे वांगडा बसका घेवन चर्चा केली। नेत्रावळी गांवांत भितर मैनापी म्हणून वॉटरफॉल आसा आनी ह्या मैनापी वॉटरफॉलाचेर आज हजारो आमचे पर्यटक येतात। त्या पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांच्या सेफ्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो इन्सिडंट जालो आनी 2 जाण आमचे गोंयकारच ती एक्सपायर जाले, ती सेफ्टी नाशिल्ल्या कारणान सेक्युरिटी नासल्या कारणान आनी तातूंतल्यान बरें ऑर्गनायज जालें ना। सो खंय तरी आमचे एडमिनिस्ट्रेशन म्हणा किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हलगर्जीपणा केल्ले आसात आनी अशे इन्सिडंट परत घेवपा जायना म्हणून ताचेर प्रिकॉशन्स घेवपा जाय, सेफ्टी मेजर्स घेवपा जाय, ती पर्सनल डिप्लॉय करपा जाय, सेक्युरिटीज डिप्लॉय करपा जाय। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज आमी मिटींग आपयल्ली आसात। ह्या मिटींगेक आमी आमचे जे फायर इमर्जन्सी, पोलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जे बाकीचे PW डिपार्टमेंट जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ती करपाक जाय, सेफ्टी सेक्युरिटी हे सगळें करपाक जाय आनी आमकां ते गार्ड करपाक जाय। हाचे खातीर इन्स्ट्रक्शन्स आनी डायरेक्शन्स दिवपा खातीर आयज आमी ही मिटींग हांगा आपयल्ली आसा। सोनसोड्या वयल्या 10,000 मेट्रीक टन कोयराचो विलो लावपाक सध्या तरी कांय उपाय येवजण ना अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उच्च न्यायालयाक दिली। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा दनपारा वचून सोनसोड्या वयल्या कोयराची पळोवणी करून प्राथमीक अहवाल गोंय खंडपीठान सादर केला। बुधवार मेरेन उपाय कितें ते सांगपाची अशी मुजत सरकाराक दिली।
एके वटेन येरादारीची कोंडी जाल्यार दुसरे वटेन पुलीस तालाव दिवपाक व्यस्त आसात. पणजेन 4 खांब्या कडेन येरादारी पुलिसांनी अचकीत तालाव घालपाची मोहीम राबयली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 4 चाकीन सीट बेल्टाचो वापर न करप्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव घालो. मजगती बांबोळे GMC हॉस्पिटला कडेन येरादारीची भयंकर कोंडी जाल्ली. मात येरादारीची कोंडी सुटावी करपाक थंय एकूय येरादारी पुलीस दिश्टी पडलो ना. पावसान बऱ्याचशा वाठारांनी झाडां हुमटून पडटात, जाल्यार कांय वाठारांनी झाडांच्यो फांद्यो तुटून पडटात. हाका लागून बऱ्याचशा वेळार लायटीच्यो वायरी तुटतात, कांय कडेन लायटीचे खांबे लेगीत मोडून पडटात. ह्या सगळ्या कारणांक लागून वीज पुरवणीचेर परिणाम जाता अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें व्यक्त केलां. आमच्यो ज्यो वयल्यान लायनी गेल्या ताजेर जर माड पडलो पयर आमच्या घरा कडेन म्हाका भायर सरपाक मेळना आनी 2 माड वायरीचेर पडले. 2 माड जेन्ना वायरीचेर पडटा तेन्ना 2 खांबे मोडले कंप्लीट मोडले. इट्स नॅचरल डिजास्टर. त्या खातीर कोण कांय करूं शकना. इट टूक ऑलमोस्ट अबावट 6 hours तुका ते सगळें रिप्लेस करून हांवें खांबे घालपाक. आमच्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा ते बरें काम करता आनी त्या खातीर 6 वरांत आमचें तें काम जालें. काल म्हाका सांताक्रूजच्यान XMLAचो फोन येयलो. 2 मोठी आंब्याची झाडां लायनीर पडली आनी जवळ जवळ 100 ते 200 मिटर जितल्यो म्हणून लायनी आशिल्ल्यो 3 हेचेर सकयल सकयल आयले आनी ते झाड काडप आनी त्या नंतर लायनी ओडप परत पोल्स जर मोडल्या आनी ते घालप हें सगळें काम करपाक तांकां बारा तास तरी लागता. झाड काडपाकूच जवळ जवळ 1 तास लागता. सबस्टेशन आमी 2 घेतल्या मोठी. एक घेतले वेर्णान 50 कोटीचे आनी दुसरें म्हणजे सालिगांव येता. वेर्णा इट इज अंडर प्रोसेस. एनी टायम वी मे इश्यू द वर्क ऑर्डर मेळटा आनी आता ते 15 दिसांक आमी काम चालू करता. दुसरें आसा आमचें जें हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां फाटले व्हडली असेंब्लीक आमचें सालिगांव सबस्टेशन. हेंय सबस्टेशन फायनल स्टेजीर आसा. वी मे टेंडर एनी टायम आफ्टर असेंब्ली सोंपले बरोबर आनी असेंब्ली सोंपले बरोबर हें काम. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच Facebook पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.